नमस्कार आणि येवकार आयच्या गोवा टुडेन परत एक फावट येवकार करता। आयचो गोवा टुडेचो जो विषय आसा तो आमी एका विशयाचेर रावतले, कारण ह्या विशयाचेर चड उलोवप गरजेचें आसा आणि त्या खातीर हो एक विशय तुमच्या मुखार आमी आयज घेवन येता। गोंय गोंयकारांचें उरलां काय ह्या प्रश्ना वयल्यान सुरवात करतना गोंयच्या वेरे वाठाराच्या रेईश मागूस हांगा येवपी प्रकल्पाची चर्चा गोंयभर गाजता। पूण कित्याक हाचो कोणी विचार केला काय? हाच्या पयलीं भुतानी प्रकल्प, अभिनंदन लोधा प्रकल्प सगळे दोळ्या मुखार आसतना सुद्धा कोणे दोळे धापिल्ले काय? गोंय सरकारान राज्यात डोंगर कापपा खातीर कोणाकूच परवानगी दिवंक ना अशें सांगतना दुसरे वाटेन हे प्रकल्प मुखार येताना दिश्टी पडटा। आयज हो विशय मुखार दवरतना 5 स्टार हॉटेल, 4 स्टार हॉटेल, मल्टी लेवल कार पार्किंग हे सगळे रेईश मागूस ह्या वाठारांत येतले हाचो भंय आणि त्रास थळाव्या लोकांक जावचो न्हय म्हणून बोवाळ चालू जालो। लोकांच्या मनात एक किट्ट पेटला जाका उजो जावपाक चड वेळ लागचो ना हे म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तकलेन दवरपाक जाय। पाचवेचार गोंय आमचे हे आमी भुरगेपणांतल्यान आयकत आयल्या, पूण आयची परिस्थिती पळयली जाल्यार ताचे उरफाटे दिसून येता। मेळटा थंय दोंगर कापप चालू आसा। लोक सरकाराक निवडून हाडटा कारण तांकां एक विश्वास आसता, पूण ह्या विश्वासाचेर आतां लोकांक दुबाव आयला अशें दिसून येता। रानां वांटप म्हणात वा सैम वांटप हे फक्त पेपरांत दिश्टी पडटा। आयज जे घडलां तें भविश्यांत घडचें ना हाची गॅरंटी कोण दितलो आनी लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरप काय हो प्रश्न मुखार येता। जे कितें घडलां हे आयज आमच्या आयच्या स्पेशल रिपोर्टांत तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले। लोकांच्या समस्येची कोणाकूच किंमत ना काय अशें चित्र सध्या दिश्टी पडटा। कितें जालें ताजेर आमी एक लक्ष मारूया। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स हांणी पेपराचेर रेईश मागूस एरिया जो एक जागा आसा ताका इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करचो ह्या विशीं नोटीस घातिल्ली। हाचेर रिप्लाय करतना टुलियो डिसोजा हांणी काय ऑब्जेक्शन मांडिल्ले ताची सुनावणी म्हळ्यार हियरिंग आयज दनपारां आशिल्ली। टुलियो डिसोजा आनी थळावे ह्या सुनावणेक पावले, पूण आयपीबी म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑफिसरांचो पत्तोच नाशिल्लो। हे सगळे लक्षात घेवन प्रकल्प नोटिफाय केला, ताचो सादो प्लॅनूच ना आनी सुनावणी कशी जातली असो प्रश्नचिन्ह सगळ्यांच्या मनान आयलो। प्रकल्प घातला ताका कांयच अप्रुवल ना, मुख्यमंत्रीन एक सिग्नेचर मारली आनी हो प्रकल्प अप्रूव जालो असो आरोप टुलियो डिसोजा हांचो आशिल्लो। रेईश मागूस वचपाक सारको रस्तो ना, लायट ना, उदक ना, ही सगळी समस्या सुटावी करपाचे सोडून लोकांच्या माथ्यार हाडून अशा तरेचे प्रोजेक्ट स्थापता। लोकांचो ह्या प्रकल्पाचेर निषेध आसा अशें मुखार सांगले। ह्या सगळ्या विशयाक बारीकसाणेन पळयत जाल्यार आयपीबी म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑफिसर सरकाराच्या नोटिसेचे कांयच पडिल्ले ना अशें दिसून येता। नोटीस धाडल्या उपरांत लेगीत सुनावणेक हाजीर रावप ना हे कितले पर्यंत योग्य थारता हे तुमीच थारायात। गोंयांत गोंयकारांचें चलना जाल्यार कोणाचें चलता काय हो प्रश्न एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाता। फुडल्या सुनावणेची तारीख अजून दिवंक ना, पूण फुडल्या सुनावणेची तारीख दिली आनी त्या सुनावणेक आयपीबी ऑफिसर्स हाजीर रावंक ना जाल्यार ताचेर कारवाय जातली काय ना हो मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाता। तो एक्चुअली ते हियरिंग हिल कटिंगाचेर नासलें, ते हियरिंग आसलें कित्याक 20 तारखेर जुनाचे गव्हर्मेंटान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ते गव्हर्मेंटाचें खातें आसा तितूंत तांणी एक एडवर्टायज घातलेलो पेपरार आनी तो गॅझेटार येयला की ताका तेणी नांव घातलां प्रोक्लेमेशन की अमको अमकी जागा रेईश मागूस गांवांत 95/1A सर्वे नंबर ताका इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाचो इंटेंशन आसा। आनी हें इंटेंशन कित्याक आसा? कित्याक एक कंपनी आसा स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड, ते एक 5 स्टार हॉटेल, एक 4 स्टार हॉटेल आनी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग करूंक सोदतात ते। आतां सगळे थळावे लोक पळय आसा ते ताचेर विरोधी आसा की असले 5 स्टार हॉटेल आनी 4 स्टार हॉटेल आमकां नाका आनी ताका कारणां कितलींच आसा। आनी हेका लागून आमी थंय सगळ्या लोकांक घेवन उत्तर गोंयचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विरेंद्र, हांव आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, हांव वायस प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो आनी आमचे सगळे लोक थंयसरले लोकल थंय आमचे निशेध आमचो ऑब्जेक्शन करपाक गेले।